भयणीनो आनी भावनो, वारें आनी दर्या आनी सृश्टी जेजूचे आयकता, पूण आमी आयकता. तो आमचे कडेन सगळो गत उलयता. तो जिवो देव. ह्या जिवे देवाक आमच्यान अणभवूंक जाता सगळो गत. कित्याक तो सगळो गत आमकां सगळें सांगता. कित्याक लागून? कित्याक आमी जावन आसा ताचे कुडीचे सांदे. तो इतलो लागशिल्लो संबंद आमचे बरोबर दवरता. पळयात, आदल्या कोरारान कशें हें घडोवन आयलें पळय तें. ताणें तांकां सगळ्या जाणांक एकठांय केल्ली, सुटका दिल्ली, सगळें तांचे पासत केल्लें. आनी तीं ताचें आयकोचें आसतना आपणाक जाय पळय तशें करूंक लागलीं. दुसरीं पळय येरां आसलेलीं, तांचो देव असलो जिवो देव नासलेलो जो तांचे कडेन उलयतालो आनी सगळें सांगतालो. ताका विसरून त्या देवा फाटल्यान वतात. म्हणजे कितें? तांचो दोर जो वयर आसलेलो, उंच आसलेलो, ती खाला उडयतात आनी दुसऱ्या मनशां सारकीं जिवंक लागतात. सर्वेस्पराक तें बरें लागना. कित्याक इतलें तो आमचे पासत कोत्ता, त्या लोकां पासत केलें आनी तीं आयकनात. म्हणून ताचो परिणाम कितें जाता? तीं आपणाचेर सगळें वायट ओडून घेतात. देवाक तें जाय ना. पूण वायट पर्यंत आसलें जाल्यार आमी भिवूंक फावना. कित्याक तो आमचे बरोबरूच आसा हें दुसऱ्या वाचपान आमी पळयता. आमच्या जिविताच्या ओड्यान तो आसा. आनी हें सगळें तुफान उपरासलें की ना, आमचो भावार्थ आनी विस्वास ताचेर कितलो आसा ती तपासणी आमचे सगळें जाता. आमी दृढ विस्वास ताचेर दवरूंक जाय. आनी जेजूनच आमकां सांगलां सदांच ताका एकवटून रावंक जाय. हें सगळें घडटा पळय तितलें ताचेर दवरून तो आमकां शांत करतलो. आनी असलो विस्वास आमी आमच्या जिवितान दर दिसा दर घडणीत दाखोवंक जाय. नाल्यार ते कितें म्हणून अविस्वासी तुमी, कित्याक म्हणून अशें बेजूट जाल्यात तुमी? तुमी नकळत हांव तुमचे बरोबर आसा. तो सगळ्याक वाऱ्याक सृश्टीक ह्या आमचेर वायट कोसळिल्लें आसा ताका शांत करता आनी आमी शांत जावंक जाता. तर आमी हे भाशेन आमचें जिवीत सारूंक जाय. आतां आदल्या काळार इरिनेव म्हणजे तो शांतीचो कुंवर कसो, लवर ऑफ पीस, ताचें हें नांव. म्हणून तो ताचो जल्म आसियाक जालो, म्हणजे आसिया मायनर. तेन्ना ते टर्की म्हणटा आतां आमी पळय थिंचोर, स्मिर्ना म्हणटा पळय थिंचोच जालो. स्मिर्नाक तो म्हणल्यार हितूं पॉलिकाप म्हणटा पळय ताचो शिस आसलेलो. पॉलिकाप जावन आसलेलो जो एवांजलिस्टकार ताचो शिस. आनी ताणें सगळें तें शिकोवन काडलें आनी ताका ताणें फ्रांसाक, तेन्ना गॉल म्हणटालें, थिंचोर पाठयलो. 130 वर्सां ताचो जल्म जाल्लो. तो थिंचोर गेल्या उपरांत लिओन्स म्हणटा पळय तेन्ना तें व्हडलें शार थिंचोरलें फ्रांसाचें आसलेलें. आनी थिंचोर ते पळय ताचोच गांव भाव पॉन्तिनस म्हणून बिशप आसलेलो. तांकां तेन्ना मार्कूस ऑरेलियसान इतलें पिडापीड दिलें की सगळे पाद्रीक आनी तांच्या बिस्पाक बंदखणींत घातले. ताणें ताका सांगलें, तूं वचोन पाप साहेबाक सांग. येता म्हणसर हांकां सगळ्या जाणांक मारून उडयलें. म्हणून ताका बिशप केलो. ताणें खूब वर्सां थंयसर बिशपाचें काम केलें. पूण 2 वस्तू ताणें म्हत्वाच्यो केल्यो. एक म्हणजे थंयसर नॉस्टिसिजम म्हणून एक वाद विवाद चलतालो. म्हणजे थोड्याच लोकांक म्हणजे ही जाणवाय आसा आनी कूड आनी ह्यो सगळ्यो वस्तू पळय आसात संवसारांतल्यो त्यो सगळ्यो वदृश तांचेन आसा. ते सगळे आमी सोडूंक जाय आनी आमची कूड पर्यंत आमी तिका चिटकोन रावंक फावना. तेन्नाच की आमकां साल्वसांव मेवता. ताणें सांगलें ना, सगल्यो वस्तू देवान केल्या तितल्योय बऱ्यो. आमी कुडे ते वायट करीत आनी वदृश आसा, पूण ताका चिटकोन फावना. देवान सगळें बरें केल्लें आसा. म्हणून ताणें तांकां शिटकायलें, तांची मनां उजवाडायलीं
आनी तांकां बरें उतर दिलें. तेन्ना तांकां त्या लोकांक शिकवण तितली नासलेली, पवित्र पुस्तकां तितली नासलेली म्हण तूं तेन्नाच घडोवन येतालीं. पूण जे पळय आपोस्तल आसलेले तांचें बरोवप आसलेलें आनी तांचे परंपरा पळय आसलेली ती ताणें परगटली आनी ताणें सांगलें तांकां कशे भशेन आमचें क्रिस्ती जिवीत जिवंक जाय पळय तें. प्रुफ्स ऑफ द एपिस्टॉलीक प्रिचींग हें दुसरें पुस्तक ताणें बरोवन काडलें. आनी हें म्हणटा हितून धर्माची शिक्षण जे कॅटेकिझम म्हणून ते भाशेन ताणें तांकां सगळ्या जाणांक मनां उजवाडोवन तांकां बरेपण जेजू सभेंत जिवंक जाय पळय तें दाखयलें. त्या उपरांत ते अशें म्हणटात की ताका मारतीर केलो आनी तो मेल्या उपरांत म्हणटा तूं देवाक आमी सगळ्या जाणां आर्गां दिता. तर ह्या वेळार आमचें जिवीत कशे भशेन आमी जिवंक जाय पळयात. देव आमकां प्रत्येकाक आपलें उतर सांगता, आमकां दाखयता कशे भशेन आमी कितें करूंक जाय पळय तें. पूण आमी आमचो रेडिओ जशे भशेन आमी ट्युनींग करता ओ TV चॅनल ते भशेन आमी देवाक ट्यून इन जावंक जाय. हे ट्यून इन सदांच आसूंक जाय. आनी कित्याक तो आमचे सगळें आसा. आमी एक सांदो ताचे कुडींतलो आमी व्हड म्हणून न्हय, देवाक आमी मानार करूंक फावना, हें म्हजे पासत कर तें म्हजे पासत कर ना. आमी खालतेकायेन तो म्हजे सवय कितें करूंक सोदता ताका आमी सहकार करूंक जाय. हें करच्याक आमचे हात अशें उंटेन दवरया, दोळे बंद करया. प्रत्येक सुस्कारान तो आमचे कुडींत मनांत येवन जें बरें आनी वायट आहा तितलें आपणाचेर ओडून काडटा तें आमी ताका दिवया. प्रत्येक सुस्कार भायर सोडटना सगळें ताचेर धरून आमी तातूंतली स्वतंत्र जावया. कित्याक तो आमचो हे परी मोग करता प्रत्येकाचो. कित्याक प्रत्येक सांद्याचो तो इतलो परामर्श करता. जशे भशेन आमी जेन्ना आमकां कितेंय तर खंयच्याय कुडीच्या सांद्याक कितें जालें जाल्यार आमच्या आतेसावन थंयसर वेता तेच भाशेन तो आमचो परामर्श करता.